प्रितीच्या बाबून तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची तिसरी चीट 22 ते 30 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू आणि जुआं बातिस्त उपरांत जेजू आणि ताचे शिस जुदेईच्या प्रांतांत गेले. थंय तो तांच्या सांगाता रावलो आनी बातिज्म दितालो. सालिमा लागीं आयोनोनांत थंय उदक चोड देखून जुआंकूय बातिज्म दितालो आनी लोक थंय वेतालो आनी बातिज्म घेतालो. जुआंवांक अजून कोणकोणीत घालूंक नासलो. एकदां जुआंवाच्या कांय शिसांनी एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशीं विवाद सुरू केलो आनी जुआंवाशी येवन तांणी म्हळें, राबी म्हणजे गुरुजी, जॉर्दाना पोलतोडी जो तुज्या सांगाता आसलो आनी जाचे विशीं तुवें घोवाय दिली, तो पळय आपुणूय बातिज्म दिता आनी सगलो लोक ताचेशी वेता. जुआंवान जाप दिवन म्हळें, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळोना. हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे मुखार वचूंक देवान म्हाका धाडला अशें हांवें सांगलां म्हूण तुमीच म्हजे विशीं गोवायकी दितात. व्हंकल म्हणल्यार न्हवऱ्याची. ताका लागीं आसलोलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडे खुशालकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी खुशालकाय. ती आतां बरोन आयल्या. तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी कितें आयकता? जुआं बातिस्ताक देवान एक काम दिल्लें आनी तें काम जावन आसा जेजूची वाट सारकी करपाक. म्हणजे जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करूंक येतलो आहलो तेन्ना लोकांची वाट सारकी जातली आहली. जुआं बातिस्त पयलें काम करतलो आहलो. सगल्यांक देवाचें बोगसणें मेळोन तांची काळजां तयार करपाक, जेजूचें उतर आयकोपाक. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी 27 वडीन कितें आयकता? जुआं बातिस्त म्हणटा, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळोना. परतून म्हणटा, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळोना. भाव भयणीनो, जे आमकां आमचो जीव जो आसा आमचे कडेन, आमी चलता, बसता, न्हिदता, जेवता, आमचें दिसपट्टें काम करता. हो जीव जो आमकां दिला, हो देवान दिला आमकां. आनी हो जीव दिवन देवान आमकां व्हडलीं केल्यान आमकां सगळें बरें धादोसपण दिलां. आनी जेन्ना जुआं बातिस्त हो म्हणटा देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळोना आनी आमकां देवाचें सगळें जाय जाल्यार, आमकां सगळें मेळोंक जाय जाल्यार, तर आमकां कितें गरज आमकां भावार्थाची. त्या उतराचेर आमचो भावार्थ आसूंक जाय. जेजून कितें म्हणलां तें बरयलां, त्या उतराचेर आमकां भावार्थ जाय. भाव भयणीनो, बिश्टें मागणें केलें आमकां देवाचें सगळें बरें मेळटलें. बिश्टेंच मागणें केलें, तेर्स केलें, सगळें मागणें केलें तेन्नाच आमकां देवाचें मेळटलें सगळें. आमकां जाय भावार्थ. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आयज जुआं बातिस्त ह्या 27 वडीन म्हणटा देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळोना, म्हणजे कितें? देव आमकां बिश्टेंच दिता? वय तो मोगाळ देव, पूण आमकां जाय भावार्थ. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी तो मरपाचो वेळ येयलो खुर्सार, तो कितें म्हणून आयलो? बापा, सगलें संपारलें. जें आमकां बरें फावो जावंक जाय आसलें, आमची पातकां बोगसून, आमकां सगळें आमचे शिराप घेवन, आमकां सगळी पेकोणी दिवन, आमकां सगळें बरें दिवन जेजू म्हणूंक लागलो, बापा, सगलें सोंपलें. त्या उपरांत तो मेलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जें जेजून सोंपारलां खुर्सार, सगळें आमकां घडोवन हाडलां, तें आमकां फावो जावंक जाय जाल्यार, जशें जो आमचो आयज जुआं बातिस्त म्हणटा, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. म्हणजे आमकां देवान दिल्लें जाय जाल्यार आमकां जाय भावार्थ. त्या उतराचेर जें जेजून घडोवन हाडलां त्या उतराचेर भावार्थ जाय. कित्याक भावार्थ ना जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां कितें मेळटलें?
आमकां मेळचें ना, कांय मेळचें ना. वय देव काकुतकार, देव मोगाळ, पूण ताजी 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 राजवट काय कशी चलता. जेन्ना आमी बावाड दवरता ताच्या उतराचेर, तेन्ना आमी जेजून घडून हाडलां तेंच आमकां फावो जातलें. बाबडनो केन्ना कोण ताळयो मारता, कोण क्लॅप करता, एका हातान जाता, 2 हात जाय आमकां ताळयो मारपाक. तेच भाशेन देवाचें उतर आनी आमचो बावाड हे 2 बरोबर येतकूच तेन्नाच की आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान रिगून दवरता, तेन्ना आमकां सगळें देवाचें फावो जातलें. आनी फकत फावो जावचें ना, फावो जावन आमी देवाच्या राजान काम करूंक भितर सरतले. कित्याक भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमी कितें समजता की आमी फकत ह्या संवसारान आमी देवा कडेन येतले, आमचो बावाड दवरतले आनी सगळें बरें आमकां मेळटलें. वय मेळटलें, पूण देवाक आमी आमचो राजा, आमचो सर्वंटार, आमचो खरो देव म्हूण आमी मानता जाल्यार तो देवाकूय आमकां कितें केल्लें जाय. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता, पवित्र आत्म्याक आमी सांगता, पवित्र आत्म्याक कितें आमकां करूंक जाय, देवाचें उतर आमकां सांगता कितें करूंक जाय तें. देवाच्या उतरान आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी देवाचें काम फुडें करपाक, फुडें सरपाक आमी वावुरतले. भाव भयणीनो, बिश्टेच कितें केलें उठोन, बिश्टेच आमच्या मनान कितें आयलें, कोणें आमकां कितें वायट म्हणलें, कितें दुखयलें, त्याच्या उपरांत आमी त्या उतराचेर नियाळ करून आमी आमचो दीस सादलो जाल्यार खरेंच आमी देवाचें काम करूंक पावतले ना? केन्नाच करूंक पावचें ना. कित्याक आमी आमच्याच मनान आमकां जाय तें आमी करूंक पावता. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी जें उतरा प्रमाणे आमी वावुरता, तेन्नाच की आमी खरेंच देवाची खोशी करता आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, जॉन बातिस्ता भाशेन जॉन बातिस्त येयल्लो आनी ताणें कितें म्हणलें तिसे वडेन, तो व्हडोच वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेजूचें उतर आमच्या जिवितान ओदीक व्हड जावंक जाय. आनी आमी आमचें चिंतप आनी आमचीच कन्यो ल्हान जावन देवाच्यो कन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी व्हड जावंक जाय. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हेंच जावनी आमचो थाराय, हेंच जावनी आमची कोन्नी, हेंच जावनी आमचें मागणें. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.